पंचायत वेंचणुको 4 म्हयने फुडें धुकलपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केल्या। मागासवर्गीय लोकांचेर अन्याय जावंक जायना म्हणून ही वेंचणूक फुडें धुकलपाची मागणी मायकल लोबो करता। गोंयच्या मागासवर्गीयांक तांकां दिल्लें आरक्षण दिवपाकूच जाय अशी मागणी करीत मायकल लोबोन पंचायतीचेर प्रशासक घालचो अशी मागणी केल्या। आणि ओबीसीच्या खंयच्याच घटकाक खंयच्याच कॅटेगरीक अन्याय जावंक जायना। आमच्या गोंयांत जितके ओबीसी लोक आहा हांकां हें रिजर्वेशन मेळपाकूच जाय। 33% रिजर्वेशन जे कितें तांकां दिल्लें आहा हें तांकां मेळपाकूच जाय। आनी हें म्हाका दिसता मेळतलें जाल्यार हें इलेक्शन पोस्टपोन जावपाची गरज आसा। आनी आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी डिमांड करता की हें इलेक्शन 4 म्हयने तुमी पोस्टपोन करा। थिंगासर डायरेक्ट यू कॅन put in administrator because हिंगा प्रोविजन ना की तू कंटिन्यू करूंक शकता म्हणून विथ द सेम बॉडी। यू कॅनॉट कंटिन्यू विथ द सेम बॉडी, यू कॅनॉट गिव एक्सटेंशन, देर इज नो प्रोविजन इन लॉ। असो असेंब्लीन खंयसरूच पास सांगना की हो टर्म सोंपले काय ताका कंटिन्यू करपाक दिवपाक जाता सरकारान, ना जाय तशें जायना। सो एडमिनिस्ट्रेटर घालचो आनी डे टू डे अफेर्स ऑफ द पंचायत आहा ते फुडें वयचे।